भोजन समाजाचे लोक हांगा ह्या रस्त्यार जमनीर बसल्या. ते सायडीन विधानसभा चालू आसा. जाणटी बायलां आसा. जाणटी बायलां आसा, भुरगे आसा, दादले आसा आनी कश्टकरी समाजाचे लोक आयज आपणाचो हक्क राखपाक, आपल्याचो गांव राखपाक, आपणाची जमीन राखपाक, आपणाचें उदक राखपाक, आपणाचो सैम राखपाक, आपणाचे दोंगर राखपाक, आपणाची शेतां राखपाक, आपले गोंय, आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरुपाक प्रत्येक गांवांनी भायर सरता. आनी तशेंच आमचे चिमलकार आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरुपाक लागून भायर सरले. गेले ते 6 म्हयने मायज जाले. हे झूज चिमलकारांचे चालूच आसा. युनिटी मॉलाच्या नांवान हो जो सरकार गोंयकारांक भायर मारपाक आनी भायली लॉबी भितर हाडपाक प्रयत्न करता. जे सुंदरशे तयार लेक जो काय बरो म्हटल्यार निसर्गाचो एक देणगी आसा, देवाची एक देणगी आसा. ही देणगी काबार करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. डिमांड केल्लो की हे युनिटी मॉल त्या जाग्यार हाडचे न्हू, जो चिमलकारांचो डिमांड आसा. ह्या असेंब्लीन परत आमी तोच डिमांड केलो. लोक कितलेशे दीस जाले हंगर स्ट्रायकाक, उपोशणाक बसता. 19 दीस आसा. फाल्यां गोंयचो ओपिनियन पोलाचो 60वो वर्ष आमी मनयता आनी 60 वर्सांच्या निमतान हेच काय ते हो बीजेपी सरकार आमकां दिवपाक सोदता. आमच्या लोकांक जेन्ना खूब जाण थोडे लिडर परत म्हणटाले की बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून आमी हित राखपाक लागून आमी फुडें वयता आनी तेंची हित घेवन आमी ह्या विधानसभेन मांडटा आनी ते जिखून हाडटा. हेच काय ते हित. आयज आमची जाणटी बायलां, नेणटी जावं आमचे भुरगे तरणाटे सगळे आयज रडटा. अक्षरशः जमनीर आसा. एक मातसो तरी काकूट दिसपाक जाय आसली ह्या सरकाराक. असेंब्लीन आमी बरे एसीन आसा. दूख दिसता आयज आमचे लोक गोंयकार जमनीर बसल्या, जमनीर रडटा फक्त गांव वाचोवपाक. निवडून येवन आमी थंय बिंदास आसा, एसीन आसा. हांगा हाडून मिडिया बसून कव्हर करीत म्हणून थंय जामर लायले. ही कसली दादागिरी, ही कसली हुकुमशाही. म्हटल्यार आयज जेन्ना आर्टिकल 21 आमकां अधिकार दिल्लो आसा आमची लायफ जगपाचो, हे लायफ जगप पासून न्हू म्हणटा हो सरकार. जेन्ना आमकां आर्टिकल 19 अधिकार दिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हो एक्सप्रेशन दिवपाचो, उलोवपाचो हो अधिकार पासून काबार करपाचो. हो सरकार जे संविधानाच्यो गजाली सांगता, एक टायमार आमकां खूब कितें कितें म्हणटाले. आयज खंय गेले ते संविधानाच्यो गजाली आयज खंय गेल्यो. एक मातशें तरी काळीज दवरा. हे कोणान तुमकां कितें दिलां काय तुमचें कितें वेस्टेड इंटरेस्ट आसा ह्या जाग्याक लागून हे तुमकां चड खबर आसतलें. पण मातशें तरी काळीज हे दवरपाची गरज आसा. गेले ते 6 म्हयने झूज चालू आसा. गेले ते 6 म्हयने चिमलकार रस्त्यार येता आनी चिमलकारूच न्हू, आयज कितलेशे वाठारांत, गोंयच्या वाठारांत लोक भायर सरता. आमी पहिले पायान, आमी पहिले नावशी, आमी पहिले बामोये, आमी पहिले चिंबेल, आमी पहिले करमये, आमी पहिले आरांबोल, आमी पहिले कोडार, आमी पहिले मेळावली, आमी पहिले सांग्यार, आमी पहिले काणकोण.
आज प्रत्येक गावात जेन्ना आमी वयता हेच विषय आमी मांडटा. आज लँड यूज जाच्या नांवान जागे परिवर्तन करता आनी जाग्यांची डिलिंग करता. अरे चल्ला कितें गोंयान? कसली हुकुमशाही? कोणाक लागून करता तुम्ही हे? गोंयकार बाबडे जमनीर आसा, गोंयकार हे मातयेन आसा, ह्या रस्त्यार आसा आनी तुम्ही ते भायरसून कोण तरी तुमकां कितें दिता म्हूण आपणाक जाय तशी पेंट मारीत आसा, चेंजीस करीत आसा. आज एकूच डिमांड ह्या चिमलकारांचो आसा, एकूच तो म्हणजे जो हो प्रोजेक्ट येता युनिटी मॉल जावं प्रशासन स्तंभ हो हांगासल्यान तुम्ही व्हरचो. ते म्हणटा आनी खंय तुम्ही व्हरता आमकां खबर ना, पण तुम्ही ह्या जाग्यार जो पवित्र स्थान चिमलकार मानता आनी चिमलकार म्हणटा तो पवित्र स्थान आमी राखून दवरपाक जाय. हेच्या पयलूय जेन्ना IT पार्क येयलो त्या टायमार पासून चिमलकार उबे रावले, सगळे देवत थंयचे उबे रावले आनी तो IT पार्क भायर मारलो. आनी आयज बसून सगळ्या देवतांक उलो मारून, ज्या राखणदारांक उलो मारून चिमलकार फुडें सरल्या आपली माती राखपाक, हो सेम राखपाक. आनी हो सरकार जो आयज हांव सांगता तुमकां, हो सरकार आदिवासी विरोधी जाल्लो आसा. हो ST समाजाक काबार करपाक उठलो आसा. कित्याक प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना वयता जास्त करून ST समाज जावं बहुजन समाजाच्यो जमनी खावपाचो प्रयत्न चालू आसा. आयज ह्या सरकारान भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय, भासाभास करपाक जाय. जेन्ना काल आमचे चिमलकार सगळे गेले, मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे तेन्ना त्यांचो एकूच आग्रह आसलो, हात जोडून आग्रह एकूच आसलो की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा हाडचो न्हू. थंय तांकां सांगलें, तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो की ना हांगा हो आमी हाडटले, तुमकां आनी कितें जाय हे आमीश दुसरें कितें सांगलें. पण एक दिसता म्हाका की सरकारान, मुखेलमंत्र्यान, जो टुरिझम मिनिस्टर जो म्हणटा 100 जण आसले, जेन्ना हांवें विरोध केलो, हांवें जेन्ना सांगलें कोण ते 100 जणांची तूं उलयता, जेन्ना आख्खो गांव ग्रामसभेक 3 रेझोल्युशन घेता आनी 3 पास करून एनॉमसली कोणान ओपोज करिनासतना हे रेझोल्युशन फुडें धाडले, ते रिवोक करपाचे म्हणून सांगले, तेन्ना हो कोण ते हे कांयच खबर ना. ते लोकांक पिशान काडपाक सोदता. हे सगळे लोक सांगता आनी लोकांक खबर आसा, जो रिपोर्ट आसा तो दाखयता. इन्फ्लुएन्स झोन जो आसा तो सांगिना. म्हटल्यार आयज तांकां अशें दिसता की आमी गोंयकार पिशे जाल्या, गोंयकारांक कांयच खबर ना. सगळे गोंयकारांक खबर आसा. आयज थंय सुकणी, मायग्रेटेड बर्ड्स, कितलीशी मायग्रेटेड बर्ड्स थंय येता, 400 स्पिसीज आसा. 35% मायग्रेटरी बर्ड्स जी आसा ती थंय येता. आनी ह्या सुकण्यांचे तरी विचार करा. थंय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाशणां दिता, मन की बात सांगता, त्या मन की बातानूय तो सांगता की आमचो एनवायरमेंट सांबाळपाक जाय, एनवायरमेंट राखपाक जाय. हांव त्या पंतप्रधानाक सांगपाक सोदता की बाबा हांगा एनवायरमेंट राखपाक आमचे माय भुंयचे सुपुत्र भायर सरल्या, पण तुमचो सरकार जो आसा तो सरकार तेंचे आयकना. माय भुंयक राखपाक जाय म्हणून जेन्ना सांगता आनी दिसता तो आयकना. ह्या सुकणी फाल्यां आमकां दिश्टी पडची ना. ही मायग्रेटरी बर्ड्स ती पळयता, तो मॅप कितें आसा तो पळयता, हो मॅप दिसता तांकां बाबा कितें आसा तें, ताका लागून ती थंय येता. पण जेन्ना थंय बिल्डिंगो जाल्यो थंय काय दिवपाक ना. आनी आयज कितलेशे कडेन हें जाल्लें आसा, परिवर्तन जाल्लें आसा. हांव विचारपाक सोदता ह्या सरकाराक, हेच ते परिवर्तन 2012चे जेन्ना तुम्ही म्हणटाले की आमी परिवर्तनाचो सरकार हाडटले आनी परिवर्तन करून दाखयतले, यात ते बिल्डर लॉबिंग, यात ते जो व्हडले लॉबीचे भायरसून येयल्ले आसा, इंडस्ट्रियलिस्ट येयल्ले आसा, कॅपिटलिस्ट येयल्ले आसा, हे भायलून येवन गोंय काबीज करपाचो प्रयत्न करता. ह्याच लॉबिंग लागून तुम्ही परिवर्तन केल्ले. आनी हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता, आयज हेकाच लागून ह्या बीजेपी सरकाराक आमी निवडून हाडलेलो की आमचे गोंयकार जमनीर बसपाचे, आमचे गोंयकार उपोशणाक बसपाचे, आमच्या गोंयकारांनी काम धंदे सोडून ह्या सरकारा कडेन झुजत दिवपाचे. एकाच लागून ह्या बीजेपीक हाडलेलो. RSSची गुणगान गायता. आयज हांव त्या RSSच्या जो केडार आसा तांकां विचारपाक सोदता, तुमी हांकां सपोर्ट करता. हे पळय लोक आसा, हिंदू, मेजॉरिटी हिंदू आसा.
हिंदू भौसक्कीक लोक जे आसा तांकां पासून तुम्ही केअर करिना आनी कसल्यो तुम्ही हिंदुत्वाच्यो गजाली घडटा. आयज आमी चिंतपाक जाय, काळजान हात घाला. ह्या काळजान तुम्ही हात घाला की बाबा आमकां हे गोंयकार जाय काय नाका. आयज हे तुम्ही करून दाखयले, हेज पर ते टेररिस्ट जाल्या. तुम्ही अशें दाखयता की बाबा जामल लावप म्हटल्यार कितें, एक आवाज काडपाक मेळना. कोण कितें चोरता खाता तांकां तुम्ही धरिना. कोण लुटता उजो पेटोवन काबार गेले तांकां तुम्ही धरिना. ते लिपोवन भोंवता. कोणाक गोंयकारांचो मर्डर केले, हत्या केली तांकां तुम्ही धरिना. पण आयज गोंयकारांक बंद करपाक आनी तांकां थांबोवपाक तुम्ही जामल लायता, पुलीस फोर्स हाडटा, सगळें केला. आमचो एकूच आग्रह परत एकदा, ह्या चिमलकारांचो जो डिमांड आसा ह्या सरकारान आयकून घेवचो. ह्या सरकारान हो बीजेपी सरकार आनी तेंचे जितले आमदार आसा, थोडे आमदार सुटकेसी घेवन गेले ते सायडीन, मात कांयच तरी आसा मरे भितूर काय ते सुटकेसी वांगडा कायदूय विकले. त्यो सुटकेसी घेतलेल्यो पळय तेच्या वांगडा हे काळीज भितरले आसा काय ते विकून सोडले. ते काळजान हात घाला आणि त्या आमच्या चिमलकार भावांक तुम्ही सपोर्ट करा. तुम्ही ह्या एसटी भावांक तुम्ही सपोर्ट करा. आयज स्थानिक आमदार जो रुदोल्फ फर्नांडीस अग्गी बसता, तेणे खरें म्हटलं हांवें येवन बसपाक जाय आसलो. ह्या लोकांनी तुका निवडून दिलो, तू काँग्रेसीचेर निवडून येयलो आनी ह्या बीजेपीन गेलो. तो कोणाक सपोर्ट करता? तो कोणाक सपोर्ट करता? तो म्हणटा आमकां प्रोटेक्ट जाय, आमकां ते तोयल्ले जाय. जाय नाल्यार तूं हांगा कित्याक ना? तू जाय नाल्यार हांगा कित्याक ना? ह्या लोकां वांगडा, हे तुजेच लोक, हे तुज्याच मतदारसंघाचे लोक, कित्याक ना तूं? आयज आमी मागता, परत एकदा मागता, सगळे लोक हांगा पिसफुल्ली प्रोटेस्ट करता. एकूच डिमांड, एकूच आग्रह, एकूच आवाज घेवन ते आयज येयल्ले आसा. आयज म्हाका दूख दिसता कित्याक आमी थंय बसले एसीन आनी हांगा हे लोक बाबडे वताक करपता ह्या जमनीर बसल्या. आनी एक सांगपाक सोदता, आमी गोंयकार ह्या जमनीत येयल्ले, ह्या जमनीची माती जी आसा कसोवन आमी जगले. आमचे पूर्वज ज्यांच्यांनी ही माती कसोवन दोंगर केले, शेतां केली, भाटां केली, न्हंयो सांबाळल्यो, आयज हेच हांगा येवन भायरसून येवन सगळे आमचे काबीज करपाक उठलेले आसा. मात ह्या लढ्यान आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष, आमचे सगळे क्रांतिकारी आनी हे जितले हांगा क्रांतिकारी आसा वांगडा हे झूज दितले. हे युनिटी मॉल जावं गोंयान जे गोंयान कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, जावं गोंयची जमिनी काबार करपाक सोदता, हेच्या अगेन्स्ट आमी झूज मांडटले. कशें सोडपाचें ना. आमी उलो मारलेलो जेन्ना मिटींग जाली, जेन्ना एक व्हडली मिटींग सभा महासभा जाली, त्या महासभेक हांवेनूच उलो मारलेलो की ह्या एसटी एमएलए जितले आसा ह्या विधानसभेन रिप्रेझेंट करता ते खूब कितें कितें उलयता, पण आयज ते हांगा येयना कित्याक? कोणाक भियाता? कोणाचो दबाव तुमचेर आसा? आयज तुमकां दिसना आमचे भाव भयणां आवय ह्यो हांगा आसा, त्यो आपूण हांगा बसल्या, भाशणांनी तुम्ही खूब उलोवन दाखयता, पण बाबड्या तेंकाची काकूट मात तरी करा. कित्याक करना? कसल्या रिजनाक तुम्ही करना? पक्ष सुप्रीम कोणान तुमकां कितें सांगलां? कोणान कितें तुमकां दिलां? आयज तुम्ही हांगा या, तेंचो डिमांड आयकाया आनी हो डिमांड फुडें घाला आनी पास करा. हो डिमांड तुम्ही आयकना कित्याक? आयज खरेंच आमकां दूख दिसपाक जाय. आयज प्रत्येक गोंयकाराक दूख दिसपाक जाय, तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं, पण गोंयकारांनी मातशें तरी चिंता. गोंयकारांनू मातशें तरी चिंता की हो बीजेपी सरकार करपाक कितें सोदता. नालायकपणां ही जी चल्ल्या ही बंद करपाची गरज आसा. आयज ह्या बीजेपी सरकाराचे नेता कोण आसा, लिडर्स कोण आसा, तेंची भुरगीं आसतले, आवय आसतलो, बापूय आसतलो, ना बायलां आसतली, तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जाय ह्या लिडरांक. फुडल्या पिळगेक तुम्ही कितें दवरिलां? ह्या फुडल्या पिळगेक तुम्ही कितें दवरितले आनी कितें आसा? आनी जेन्ना कोण राखपाक वयता तेन्ना तांकां आडयता, तांकां तुम्ही बंद करता, तेन्ना तुम्ही तांकां सांगता ना आमी काय करपाचें, आमी तुमकां आयकोपाचें ना. ही सालाजार शाही आसा
ह्या सालाचा रूल चाललो असा आणि हांगा अशें तरी दिसता की हुकुमशाही तुम्हीच सांगा आज प्रेस भावांक पासून आडोवप आनी प्रयत्न करप की तुमचो आवाज फुडें पावप ना म्हटल्यार हे चल्लां कितें जामार लावप म्हटल्यार चल्लां कितें हे एकूच चल्लां की हुकुमशाही हांगा डिक्टेटोरियल रूल जो आसा हो स्थापीत करपाचो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान जातला मात हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी आमी सगळे मेळोन ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करता आनी जेन्ना पर्यंत हो प्रोजेक्ट बंद जायना तेन्ना पर्यंत आमी ठामपणे आमच्या चिमलकारा वांगडा रावतले आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करतले. पळय आमी हांवें जेन्ना विशय काडलो की जामल लायला तेन्ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो म्हाका उलोवंक दिवंक ना मायक बंद दवरिलो मात हांव वेलान गेलो खंय वचोन डिमांड केलो हें कितें चल्लां स्पिकराक विचारलें चल्लां कितें गोंयांत तेन्ना मुखेलमंत्र्याक जाप दिवची पडली. मुखेलमंत्री म्हणपाक लागलो आपणाकूय खबर ना आपूण पळयता आतां हें खबर ना म्हटल्यार तेका हांव नको कितें तें पण हांवें जेन्ना सांगलें हें कशें जावंक शकता कशें तुमी बंद करपाक शकता तो म्हणून आपूण पळयता कितें आसा तें आमी तांकां सांगलें तेंचो डिमांड कितें आसा तो घेवचो तो म्हणून आपूण कितें आसा तेंचेर विचार करता तेंचे 4 जाण कोण आसा तांकां आपयता आनी तेंचेर उलयता पण एक सांगपाक सोदता काल तेंचेर उलोवप जाली आयज परत कितें सांगताले म्हाका खबर ना अजून पर्यंत तांकां कांय येवंक ना खंय मेसेज कांय पावंक ना खंय सो कितें सांगताले कितें म्हाका खबर ना पण एक सांगपाक सोदता की लोकांक त्रास करूं नाका. आयज आमी बहुजन समाजाचे लोक आक्रोश घेवन हांगा येयल्या कसले कारणाक लागून हे कारण म्हणजे मातयेक लागून आनी मोगान रावा ही मोगाची माती आसा आमची. आयज आमी सगळे एकजूट रावन हे सांबाळला हे फुडें उरपाक जाय. आयज मोगान रावपाचो गरज आसा बट हे फोक करपाक सोदता हे कितें तरी हेंचो प्लॅन आसतलो की जामाल लावन हांगा कितें लाठी चार्ज करात आनी कितें करा आनी लोकांक फोर्सफुली तुमी धांवडया हे करूं नाका प्लीज हात जोडून मागता. हे गोंय जाय आमकां गोंयकार जाय प्लीज. सो आमी परत एकदां हांवें मुखेलमंत्र्याकूय सांगलां की हें करचें म्हणून पण म्हाका खरेंच रोड तकली पासून पिल्यार हें पळोवन दृश्य पळोवन लोक जमनीर बसल्या ह्या हांगा रस्त्यार बसल्या आनी बाकीचे थंय आमी एसी घेता हे पळोवन म्हाका लज दिसता आमदार म्हणून थंय लज दिसता. कितें फायदो आमदार जावन कितें फायदो समज आमचे गोंयकार आयज प्रत्येक गांवांनी अशे भायर सरता कितें फायदो. आमी आवाज काडपाक जाय हो सोल्युशन दिवपाक जाय हे सोल्युशन घेवन येवपाक जाय. आयज तेंच्यानी कोणान तरी येवंक जाय आसलो आयकोंक जाय आसलें ही परिस्थिती कितें आसा ती कित्याक आयकोंक सोदना गरज कितें चूक जाल्या म्हणून तरी आयकोंक सोदना आसतलें नाल्यार बेश्टे कित्याक आयकोंक सोदना आसतलें. तुमचे कडेन कितें तरी चूक जाल्या ही चुकेची माफी मागा आनी लोकांचे आयकोन घेया. थँक्यू.